दानियल प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप. हांव अशें पळयता आसतना एका जाग्यार सिंहासनार दवरली आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमापोरीन धवें, ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें सिंहासन एका उज्याच्या आंकट्या परी आनी ताचीं साकऱ्यां जळट्या उज्या परी. ताचे मुखेवेली एक उज्याची नोत व्हांवताली. ओजारांची ओजार ताचे सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेडून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगां आदल्याशीं आयलो आनी ताका ताचेशीं व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या परजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचे केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचे उठणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो स्वभाव जातलो. सर्वेस्पूर राजवट चलयता सगळे प्रितिमे वयर तोच व्हरतो. म्हणया सर्वेस्पूर राजवट चलयता सगळे प्रितिमे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पूर राजवट चलयता प्रितम मुरगोटू. दीप आनी जुवें आसा ते सगळे आनंद भरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. सबाब सर्वेस्पूर राजवट चलयता सगळे प्रितिमे वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार परबोध मेणा वरवीं काडटात. अंतराल ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रां पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. सबाब सर्वेस्पूर राजवट चलयता सगळे प्रितिमे वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पूर सगळ्या संवसारांत तूंच बोव व्हरतो. सगळ्या देवां परस तूंच श्रेश्ठ. सबाब सर्वेस्पूर राजवट चलयता सगळे प्रितिमे वयर तोच व्हरतो. उद्गार. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. हो म्हजो पूत खेरीत अपुरबायेचो, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादूसपण. तुमी ताचें आयकात. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. दुसरें वाचप. भाग्यवन पेद्रूचे दुसरें चिटीवेलें वाचप. प्रेतुच्यानो, जेन्ना आमी तुमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे पोदवेची आनी येण्याची ओळख दिली, तेन्ना आमी तुमकां नादबुद्दीचें गोपां तळां सांगूंक ना. आमी त्याची तर मोहिमा आमच्या खाशा दोळ्यांनी देखल्या. हो म्हजो भाव अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादूसपण.
जेन्ना हें उतर दोबाजीक वैभवांतलें ताका पावलें तेन्ना खरेंच म्हणल्यार ताणें देवा बापा कडचो घेतलो मान आनी महिमा. आमी त्याचे बरोबर पवित्र दोंगरार आसल्या तेन्ना स्वर्गार तावन आयलोलो हो ताळो आमी खाशा आयकलो. त्या भायर आमकां प्रवाद्यांचें पूर्ण खात्रीचें उतर आसा. ताचेर तुमी लक्ष घालशात जाल्यार बरें. फांटें पावसोर आनी सकाळचें नोकेत्र तुमच्या काळजांनी उदेंसोर तुमच्या वाटेर काळोखांत उजवाड घालतली दिवती कशी तें उतर दवरात. देवाचे उठणे, देवाचे व्हड उपकार. मातयो पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 100 दीस उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआंवाक, जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार तांचें रूप बदल्लें. ताचें मुखामोल सुर्या परी लोकलोकीत जालें आनी ताचीं आंगोस्त्रां उजवाडा परी धवी फूल जालीं. अवचितूच मोजेज आनी एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिसले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जोबर बरें. तुका खुशी जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोजेजाक आनी एक एलिजाक. तो उलयत आसतनाच एका पुर्जोळीत कुपां तांचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत, खेरीत आपुरबायेचो. ताचेर आसा सगळें म्हजें दादूसपण. तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भिवन साश्टांगी पडले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हणलें, उठात, भिवू नाकात. दोळे उगडून पळयार तांकां जेजू बोगोर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरावेले देवस्थानांनी जेजून अशें तांकां फरमायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनोवन जिवंत जायसर हे दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये. वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आपले कोश्टा मरणाची खबर सांगून 8 दीस जाले उपरांत जेजू पेद्रूक, जुआंवाक आनी जेकोबाक आपणा बरोबर घेवन मागणें करचे खातीर एका दोंगरार गेलो. मागणें करता आसतना तांच्या मुखामोळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसप जोगळ्यावेलें सारकी लोकलोकीत धवी फूल जाली. अवतीचूच 2 दादले ताचे लागीं उलयताले ते थंय हाजीर जाले. ते म्हणल्यार मोजीस आनी एलिजा. ते मोहिमेन भरलोले दिश्टी पडले आनी जेजून जेरुसलेमा भोगचें आसलें ते मरणा विशीं गजाल करताले. पेद्रू आनी ताचे सांगाती जेमेन जोड जालेले, पूण ते जागेच रावले आनी ताची मोहिमा तांणी भोगली आनी ताचे बरोबर उबे आसलोले ते दोगांयकूय देखले. हे जेजू सरशिले करसुरून वेताले तेन्ना पेद्रून ताका म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच रावल्यार बरें. म्हणटूच 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोजेजाक आनी एक एलिजाक. आपूण कितें म्हणटा ते तोच नकलो आसलो. अशें तो उलयत आसतना थंयच आसतां वयर तावन देवान एक कूप तांचेर सावली घाली आनी त्या कुपांत रिक्तोच शीस भियेले आनी कुपांतलो असो एक ताळो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत, हांवें वेंचून काडलोलो, ताचें आयकात. आनी हो ताळो घासतोच जेजू एक वडो तांकां दिश्टी पडलो. हे सोक्ता विशीं शीस ओगेच रावले आनी आपणें कितें देखलां तें ताणें त्या दिसांनी कोणाकूच कांय
सांगलें ना.